जानवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. जानवाय परजळीत आनी अक्षय तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता. तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलें फुडें सरून आपणाक आशेतेल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्याक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती तिच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ करसोच संपूर्ण समजणी. तिचे पासत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो, कित्याक आपणाक योग आसलेल्यांक सोदूंक तीस भोंवता आनी तांकां ताचे वाटेर मायपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगोन आसा. तुका मुजो आत्मो तान येता. उदक नातले सुके धरणी बरी, मुजी कूड तुका लालेता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरा श्रेश्ठ. मुजे वोंट तुजी महिमा वर्णिता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. सगळे मुजे जिणेंत हांव तुका वाकणतलो. तुजें नांव काण हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी मुजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान मुजे ओण तुका वंदितले. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. मुझ्या काटेर तुजो उगडास काडटाना. रातीच्या फारांनी तुजोच नियाळ करता. कित्याक तूं मुजो सदांचो कुमोगदार. तुज्या पाकाट्यांचे सावळे खाल हांव संतोषता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा, तुका मुजो आत्मो तान येता. सांत पावलून तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशेव घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजे म्हूण आमची अपेक्षा. तेदना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरीत जावची नात.
जेजू मेलो आनी परत्यान जिवान जालो हे आमी सदमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांक की जेजू सोवे देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकोण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमे परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांची मुखार आसची ना. फरमाणेचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुत्तुरेच्या आवाजाक सोमींच स्वता सर्गींतावन देंवतलो. तोवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवर मोर्न गेल्ली पयलें उरतली. उपरांत आमकां तोवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे संगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळूंक कुपांचेर उखोवन व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या संगता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज ह्या परी मनयत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांच्या पैकी 5 इल्ल्यो बुध नातुल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बुध नातल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंत्यांनी दिव्या सांगता आपल्या कुळसुल्यांनी तेलय घेतलें. होरेतान येवन गळायक केल्ल्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो, ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकलेंच त्यो 10 जाण देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक लागल्यो. तोळ बुध नातुल्यो बुदवंता लागीं म्हणाली, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पाल वतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सदचें वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसुल्ल्यो देडयो ताचे सांगता लग्ना साला भितर रिगल्यो. दरवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो. सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हूण परत ती लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो एखाद्या वेळा गरज पडली तर जस्ट इन केस. मोगाच्या भयणी भावानो, आयच्या वांजेला वयर म्हजो एक धाकटुलो नियाळ तुमच्या सांगता वांटून घेवंक हांव आशेतां. आमच्या एका कार्मेलीत फिरगजेंत आल्तार भुरग्यांचो मेळ. आनी हो आल्तार भुरग्यांचो मेळ एका विभिन्न रितीन एका दुसऱ्याच तरान वाडोवन सोडोन आयलो. कारण कितें? आल्तार भुरग्यांची डॅडी मम्मी. आल्तार भुरग्यांच्या सोनवाराच्या सांजेच्या मिटिंगा वेळार थोडी डॅडी मम्मी ह्या मिटिंगाक येवंक लागली. थोडे फावटी तीच टॉक दिताली. मागण्या विशयांत, देवास्पना विशयांत, मेमरी, इश्टागात, भलायकी ह्या टॉपिकाचेर तांणीच टॉक दिवचो. आनी जायते फावटी क्विज गेम्स तीच चलोवन व्हरताली. मुखेलपण पिकनिकाक तांची डॅडी मम्मी येताली. आनी पिकनिका वेळार कोणाकच कार ना जाल्यार कारपुलींग तुमच्या आमच्या सांगात येया. खंयच्याच वर्सा तांणी एक बस बूक केल्लें ना. आनी वांटेलीपण ह्या पिकनिका वेळार वर्त्या रितीन जातलें. हें तांचें एक्स्ट्रा तेल तांच्याच भुरग्यांच्या बरेपणाक फायद्याचें जालें.
एक फावटी अशें घडलें, एका पिकनिका वेळार एक क्विज. खंयच्या मम्मीच्या हँडबॅगांत हायेस्ट नंबर ऑफ आयटम्स. आनी मागीर सगळें चॅक करून पळयतना एकल्याच्या हँडबॅगांत 37 आयटम्स, आनी एकल्याच्यान 26 आयटम्स, आनी एकल्याच्यान 21 आयटम्स. थोडे आयटम्स सांगता हांव. क्रॉसीन गुळयो. कित्याक? जस्ट इन केस फादर. एखाद्या वेळा भुरगीं खेळटाना आनी उदकांत उपियेतना हेडेक जाता. क्रॉसीन गुळयो. जॉन्सन बँडेड. कित्याक? जस्ट इन केस फादर. एक्स्ट्रा इल्लें बँडेड हाडल्यांत भुरगीं धांवतात, पडटात, गरजेक पडटा. एक्स्ट्रा टिफीन बॉक्स. कित्याक? भुरग्यांक एके फावटी एक्सायटमेंट, सकाळीं उठून धांवन येतना पिकनिकाक बॉक्स थंयच उरता. एक्स्ट्रा बेदींग सूट. थोडीं भुरगीं उडा सुत्तना तांकां पुलांत नातल्या दर्या देगेर नाताना तांची न्हांवची मुस्ताकी हाडूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, जस्ट इन केस हें आमच्या जिवितांतय घडटा, दिसपट्ट्या जिवितांत. मार्केटीक वेतना इल्ले सुटे पयशे व्हरनात गी. जस्ट इन केस गरज पडली जाल्यार लांब पयन करतना एक एक्स्ट्रा 5 लिटर पेट्रोलाचें कॅन. जस्ट इन केस. आनी काजाराच्या पार्टीक वेतना कोटाच्या बोल्सांत एक क्वार्टर. जस्ट इन केस. 2 मासल्यो आनी 5 उंडे त्या ल्हान भुरग्यां लागीं. जस्ट इन केस. आतां वांजेला सोनियाळ. जुदेवांच्या टायमार अशी एक रिवाज आसली. हर एका काजाराक 10 जाणां आंकवारींनी एंट्रन्साचेर रावन न्हवरो येतना डान्स करचें. डान्स 15 मिनटां मात्र, नॉट मोर नॉट लेस. आनी ह्या 15 मिनटांच्या डान्साक 10 जाणांक जाय पुरतें तेल आसतालें. इनफ एंड मोर. आनी त्या दिसा अनएक्सपेक्टेड, अनिरिक्षीत चिंतिनांतलें घडलें. केदाळे टायमार येवचो न्हवरो त्या दीस अनएक्सपेक्टेड येवंक लेट जालो. तांणी वाती पेटोवन ते रेडी आशिल्ल्यो त्या युक्त टायमाक डान्स करूंक, पूण येवना. आनी तांकां जैम आयली, त्यो न्हिदोवन पडल्यो. होरेत येतना आवाज जालो, उठलीं सगळीं. पूण 5 जाणां लागीं एक्स्ट्रा तेल आशिल्लें. जस्ट इन केस म्हणून उरल्या 5 जाणां लागीं असलें एक्स्ट्रा तेल नाशिल्लें. मोगाच्यानो, आमच्या जिविताक कशें लक्ती जाता पळया. आयतारा इल्लें बायबल रिडींग, इल्लें हांसून खेळोन सांगाता जेवचें, इल्लें सांगाता कुटुंबान एक वॉकिंग करचें. जस्ट इन केस पुलगत्रींत काळो कथावन जेजूक उलो मारतना हें एक्स्ट्रा तेल येल्लें तुमकां उपकारा पडटलें. एक सुऱ्या व्हडली मांयक कुशे मनान एक भेट दिवचो, एक किस दिवचो. गरज ना, पूण कुशे मनान जस्ट इन केस एक्स्ट्रा तेल. त्या दळा निमाण्या जडटे दिसा राय कुंवर येतना तो म्हणटलो, तुका वळखता, तुवें म्हाकाच केलें. त्या व्हडली मांयक एक्स्ट्रा तेल तुजे उपकारा पडटा. एक्स्ट्रा बॉक्सांनी दी, कुशे मनान दी. खायदो ना, गरज ना, तरी कुशे मनान दी. आय लव यू, आय फॉरगिव यू. ते दळा हें एक्स्ट्रा तेल तूं आल्तारी लागीं तुजो सॅक्रिफीस पेटोवंक येतना जेजू तें तेल स्विकार करतलो. तर उडास दवरया आमच्या आत्मीक जिणेंत, संबंदाच्या जिणेंत, इश्टागतीच्या जिणेंत एक्स्ट्रा तेल व्हरूंक. जस्ट इन केस.